भूमिपुत्र आमका नाका भूमिपुत्र आमका नाका अरे फाटी आज तुम्ही चोयला ज्या बीजेपी सरकार दादागिरी गोंयकारा विरुद्ध जे बिल हाडपाचो प्रयत्न आमी केला आनी पास केला डिस्पायट वी हॅव्हिंग आवर ऑब्जेक्शन दिस इज अ व्हेरी सेन्सिटीव मॅटर आनी सरकारा कडेन म्हाका दिसता कसलेच रिकॉर्ड ना आनी हे भूमिपुत्र 2.0 हे पयले हाडपाचे प्रयत्न जाल्ले in the last assembly session in the last term पण आज जरी तो चयल्यार म्हाका दिसता दूख जाता why is this done in such a hurried manner suddenly with their brute majority not respecting the views of the opposition खास करून हे कोमदादीचे जे लॉ हा हे ओरिजिनल आमगेले गांवकारी भाव एक सिस्टम पेपळे हा हे पाड घालपाचो प्रयत्न बेसिकली दिस इज being done not in the interest of Goa. So all of us today protested and I believe it is for every Goinkar today to know how under this brute majority number of 33 and the people are watching everyone, all the 40 legislators here because this is playing with our original Goinkar pot, the rights that we have today hui na hui prayatna jata under the banner of just appeasing certain sections of the crowd and boycotting Goans. So, आमचे एक फर्म जे स्टँड आशिल्ले की वी आर अगेन्स्ट दिस बिल एंड ऑल ऑफ अस सगळे आमी एकठांय जाले टू मेक शुअर एंड वी ट्राय टू कन्विन्स द सभापती ऑल्सो हे सगळ्यांक लागता बट हे अपीजमेंट जे जावपाक जाय हे बंद जावपाक जाय एंड खास करून आज ज्या पद्दतीन एक लोकशाही जेन्ना एक बरें डिबेट जावपाक दे आर नॉट अलाउइंग अस टू डिबेट सो वी वेंट एज अ रायट टू प्रोटेस्ट एंड वी विल प्रोटेस्ट इन द फ्युचर ओके सगळ्यांनी पयला आसतलें की आयचे जे बिल आसा ते बिल जे हाडले तितून जे कोमुलदाद जागो आसा जो गांवकारी सिस्टम जो आमच्या जाणट्यांनी आमकां राखून थेयल्लो आनी कितलींशीं वर्सां म्हणल्यार हजारांनी वर्सां जो सिस्टम चालू आसलो पुर्तुगीज येयले पुर्तुगीजांनी 450 वर्सां गोंयांत राज केले आनी पुर्तुगीजांनी फक्त ताका सिस्टम चेंज करून फक्त नांव चेंज करून कोमुलदाद कोड ऑफ कोमुलदाद हाडली आनी जो सिस्टम जो आसा तो परत जो आमचो जेन्ना गोंय लिबरेट जाले तो सिस्टम तसोच उरलो तो कित्याक लागून आसले गांवकार म्हटल्यार कोण जे आमचे जाणट्यांनी आमचो जागो जो आसा तो आमकां लागून दवरिल्लो आमच्या फुडली जनरेशनाक तो जागो मेळचो दोंगर आसली शेतां आसली भाटां आसली हे सगळे राखून दवरिल्ले आनी आयज तुमी पळयता की हो जो बीजेपीचो सरकार आसा ज्या सरकारान एक कायदो हाडलो प्रत्येक वेळा सरकार म्हणटा की गोंयकारांक लागून करता गोंयकारांक हे दिता जागे दिता धंदो दिता कामां दिता आयज गोंयकार कोण हो ह्या सरकारा कडेन डिफायन करपाक जालो ना जेन्ना आमी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन रेझोल्युशन घातलेले त्या रेझोल्युशना दिसा मुखेलमंत्र्यान सांगले की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन हे डेफिनेशन पयलींच्यान आसा आनी हे तेणेन डेफिनेशन रीड करून सांगले तेणें सांगले की जे कायद्या प्रमाणे जो सेक्शन आनी नोटरीज एक्ट आसा हेज्या प्रमाणे जो कायद्यान पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन आसा तो डिफायन केलो तशेंच कोड ऑफ कोमुलदादीन आसा तशेंच आमचो कॉमन सिव्हिल कोडान आसा हे सगळे डेफिनेशन ऑलरेडी एक्झिस्ट आसा आनी हे जेन्ना तेणें सांगले तेणें मान्य करून घेतले की डेफिनेशन आमी एकूच मागलेले आयज जावं थोडे दीस पयलू जेन्ना द गोवा रेव्हेन्यू एक्ट आसले तेजेरूय तेंच्यानी अमेंडमेंट हाडले तेन्नाय मागलेले की हांगा ह्या डेफिनेशनान पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन तांकां हो रायट दिवचो तांकां हो हक्क दिवचो कारण हे आमच्या जाणट्यांनी जमीन दवरल्या आमच्या भुरग्यांक फुडले मेळटली म्हणून मात आयज कितें जालां आयज गोंयभरांत तुमी पळयता की भायल्यांनी ह्यो जमनी हडपल्या हांगा झोपडपट्ट्यो जाल्ल्यो आसा तुमी पळयल्या कितल्योश्यो झोपडपट्टी हांगा गोंयभरांत जाल्या आनी हेंकां आयज लिगलायज करपाक ह्या भायल्यांक लिगलायज करपाक हो सरकारान आयज कायदो हाडला आनी मेन म्हटल्यार आयज तुमी पळयता गोंयभरांत आयज आमच्या गोंयकारांक सारकी जमनी ना तो परत जो मुखेलमंत्री म्हणटा की गोंयकार 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 तेणें म्हटलें की 95% गोंयकारांक लागून दिता आनी 95% गोंयकार कोण तेजी डेफिनेशन कितें आनी खंय आसा ते गोंयकार तेंची जो सर्वे आसा तुमी केला डेटा आसा तो केला कांयच करूंक ना
हांवें पर्सनली एलक्यू घातलो. एलक्यून मागलेले आहेत की कितली इनलिगल एन्क्रोचमेंट जाल्ली आसा कोमुनिदाद लँडान जावं गव्हर्मेंट लँडान. हेजो डेटा कांयच ना. झिरो. गोंयकार कितले आसा, भायले कितले आसा तितून हेजो डेटा कांयच ना. आनी सरकार म्हणटा कितें 95% खंयच्या आधाराचेर म्हणटा. 1 लाख समज लिगलायज करतले म्हटल्यार ते फावट ती खंयच्या आधाराचेर. सो सरकारा कडेन कांयच डेटा ना. सरकार फक्त तांकां प्लीज करपाक सोदता. इलेक्शन लागीं पावला, झेडपी इलेक्शन लागीं पावला, फुडें इलेक्शन लागीं पावला. हे इलेक्शनाचे जो तकलेन घातला, जसो पयलो भुमिपुत्र बिल जे हाडलेले तशेंच सेम थिंग हे केल्लें आसा. ही नाटकां फक्त भायल्यांक प्रेज करपाची आसा. ही गोंयकारांक कांयच मेळपाचें ना. गोंयकारांक समज आमी मान्य करू शकताले की समज पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जे डेफिनेशन आसा गोंयकार म्हणून ते डेफिनेशन लायिल्ले नाल्यार आमी म्हणपाक शकताले की गोंयकारांक मेळटले म्हणून. आतां हांगा अशें जाल्लें आसा आयज ते भायरसून येयल्या कर्नाटका, UP, बिहार खंयच्यान येयल्या. तेंच्यांनी जागे हडप केले आनी आयज गोंयकारांचेर अन्याय. आयज गोंयकारांक हांगा जागे मेळना. आज तुम्ही पळयता आसतले, तुमी प्रेस भावां कडेन तुमी चिता तुमकां 300 स्क्वेअर मिटर जागो घेतलो ना तुमचे कडेन कापस्ताद आसा. आयज हेंच्यांनी जागो आडयलो. आयज जागो आडोवन ते आपणाची घरां बांदली आनी ती घरां लिगलायज करपाक रेग्युलायझेशन एक्ट हाडले फॉर अनऑथरायज्ड स्ट्रक्चर. म्हणल्यार प्रत्येक कडेन हो जो बीजेपी सरकार म्हणटा आमी आमचे घर म्हणून ही मोहीम रन केल्ली आसा. आमचे घर मोहीम म्हणटा पळय ती लोकांक आयज कळटलें की लोकांक जितले गोंयकारांक मोहिमे अंतर्गत घरां मेळल्या ती गोंयकार न्हू, हे भायले आसा. मॅक्सिमम भायले आसा. आता तो 95 आंकडो जो आसा हांव तुमकां सांगू सोदता 95% भायले आसतले 5% गोंयकार आसतले. सो हे जे तांकां आयज गिफ्ट जे आसा ते ह्या मुख्यमंत्र्यान दिल्ले आसा आनी ह्या बीजेपी सरकारान दिल्ले आसा. आनी तुमी पळयला जे कशे बोवाळ मारताले, जे रुलिंगान जितले आमदार आसा ते कितलो बोवाळ घातलो तेंच्यांनी पास जावंक जाय, इतले उमेदीन जाले कित्याक तेंची वोट बँक. आनी ही वोट बँक सांबाळून दवरपाचो होच षडयंत्र आसा. हांव प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागता तुमी जागे जावपाची गरज आसा, तुमी फुडाकार घेवपाची गरज आसा. आनी अशें समज चल्ले जाल्यार आयज गोंयकारांनी जागे हाडच्यो गरज आसा. कारण कितें आसा हे भायल्यांक समज दिवंक शकता आनी ते म्हणटात 2014तल्यान तेजे पयलींचे म्हणटात ते कशे डिफायन करतले. कारण तुमच्याच कायद्यान आसा की तुमी जो सेल्फ डिक्लेरेशन करता 2014 येयलो तो सेल्फ डिक्लेअर करतलो आपूण रेजिडंट्स ऑफ गोवा म्हणून सांगतलो आनी तो जागो आसा तो हडप करतलो, एन्क्रोच करतलो आनी तो घेतलो. आनी हांगा फुडें तेका ट्रॅक करतलो. ते सिस्टम कितें आसा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचेर कितें सिस्टम आसा तो ट्रॅक करूंक शकता, तेंचेर एक्शन घेतलो. आतां कितल्योश्यो कंप्लेनी हेजे पयलो आसा तेजेर अजून पर्यंत एक्शन जाल्लो ना. आमी एलक्यू मागलेली डिटेल घेतलेली आसा, कितल्योशे एन्क्रोचमेंट लँड आसा तेजेर एक्शन अजून पर्यंत जाल्ली ना. कितलेशे जाणांनी कंप्लेनी केल्ल्यो आसा. सो हेजो कांयच जावपाचो ना. हे फक्त वोट बँक पॉलिटिक्स आसा आनी ही वोट बँक पॉलिटिक्साक लागून हो बीजेपी सरकार हांकां सपोर्ट करता. आज आमी चोयलां भितर कितें जालें तें. हांव कारांबोली कुमदादीचोय प्रेसिडेंट आनी एक प्रेसिडेंट जावन आमकां खबर आहा की आज कितें जाता तें आमगे कुमदादी भाटांचेर. पूण आज हो सरकार कुमदाद म्हणटा तेका बायपास केला. आज हे कुमदादीक तेणी कांयच एक हक मुळो दिलो ना. आनी एक एक्झाम्पल असो भाट मुखार रेव्हेन्यू मिनिस्टर आले, आम वचोन तितून इलिगल घर बांदताय रेव्हेन्यू मिनिस्टरागे भाटान आनी आम रावताय. प्रमोद सावंत येता आनी म्हणटा की आपण ते रेग्युलरायज करता आनी कोणागे परमिशन घेवपा जाय, रेव्हेन्यू मिनिस्टरागे परमिशन घेवपा नाका. सो हे भाशेन परिस्थिती आज. सो कुमदादी गेले परमिशन मागना आसतना आज हे रेग्युलरायज करपा मुखार चले. पूण हे ब्लफ मारपा खबर जे भाशेन 16B हाडून लोकांकडे इन्व्हेस्टरांकडे पयशे गेले तेच भाशेन आता हे रेग्युलरायज कोताय म्हणून 300 स्क्वेअर मिटर जे लोक रावताय धाकटे झोपडपट्ट्यो घेवन रावले आनी हडप केल्ल्या कुमदादी जमीन तांकां हे सगल्यांक पयशे एकठांय कोतले. आनी जेन्ना हे कोर्टां वचोन कोर्ट भायर उडयतले बिकॉज दिस इज बॅड इन लॉ. दिस बिल इज बॅड इन लॉ. इट हॅज टू बी थ्रोन आउट अँड इट वील बी थ्रोन आउट इन कोर्ट. कुमदादी गेली जमीन कुमदाद रावतली. आमगे कोणागेले भाटायन कोणू रावलो आनी दुसरे मनशान सांगले ते रेग्युलायज कर म्हणून आम कोण रावतले ना. ते भाशेन कुमदाद इज द ओनर ऑफ दिस लँड. कुमदाद इज डेफिनेटली गोइंग टू गो टू कोर्ट अँड वेन दे गो टू कोर्ट ऑल द पयशे जे हे घेताय हे 300 स्क्वेअर मिटराचे हे सगळे लोकां आज होणाक घालपाचो वेपार. भूमिपुत्र हाडले तेच भाशेन भूमिपुत्र रिव्हिजन आम सगळ्यांनी एकठांय जावन आज गोंयकारांक एकूच सांगूंक सोदताय हेंगेले ट्रॅपां पडनाकाय, कोण हेंगेले हे रेग्युलरायज करपा मुखार सरनाकाय. कित्याक तुमगेले पयशे वयतले. गोंयकार कोण मुखार सरनाकाय रावाय टील द टायम वी अंडरस्टँड वॉट इज गोइंग टू हॅपन. कित्याक हो फुटींग मान आज हे बिल पास केलो कितकोन बिहेवियर तेंगे तुमी चोयलो. आम फकत 7 जाण आसले आनी 33 जाण सगळे आसोन द वे दे बिहेव आज एस दिसता की आख्खी जमीन जी आहा हे आज हडप करून उडोवपा सोदताय. गव्हर्मेंटागे जमीन जावं कुमदादीगे जमीन जावं हे सगळ्यांगेले जमीन आज इकून काबार करूंक सोदताय. आनी हो प्रयत्न बॅकडोर एंट्री की आनी 1-2 वर्सांनी कोणूय समज भितर येता येवन रावता
आणि तांकी भाटां जरी तरी कुमदादी आहाय हे भाशेन रेग्युलरायज करून ही भाटां इंकपाची ही खबर. वी आर स्ट्रॉंगली ओपोजिंग दीस. आणि हांव गोंयकारां कडेन मागोता, सगळ्यां कडेन मागोता की तुमी हेंगेले भाणगोणे वचनाकाय. 16B जे भाशेन कन्वर्जना सगळ्यांगेले पयशे आटकून उलय. तेच भाशेन आता हे रेग्युलरायजेशन जे कोण तुमचे पयशे घातले तुमचे पयशे फडटले आणि तुमकां पयशे परतून येवपाना. नमस्कार. म्हाका पयलीं सद्याक गोंयकारांनी जाण जावपा जाय. दिस इज वी आर इन गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली आनी आम गोंयकार आमदार म्हणून आज आम गोंयच्या लोकांक हे असेंब्लीन धाडय. आणि आज जे बील हाडा म्हाका दिसता इट इज टोटली मेड इन लॉ. आणि सरकार जो बीजेपी सरकार आहा इज ओनली प्रमोटिंग इलिगॅलिटी. हे जे म्हाका दिसता हालीं कोणूय येतलो घर बांदतलो आणि आता दिस विल गिव मोर पावर्स टू द पंचायत. 2014 समज तितून 2020 घर बांदिल्ले हाल सेक्रेटरीक दोतोले हाऊस नंबर हाऊस रेट घेतले 2010 आणि हे आपणाक लिगल 2014 लो म्हणटले. सो म्हाका दिसता विच इज बेड इन लॉ. गव्हर्मेंट हॅज टू टेक इट बॅक अँड वी विल डेफिनेटली फायट इट बॅक. आमका नाका आमका नाका भूमिपुत्र आमका नाका 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 कोटयले रे कोटयले गोंयकारांक कोटयले कोटयले रे कोटयले गोंयकारांक कोटयले कोटयले रे कोटयले गोंयकारांक कोटयले लुटले रे लुटले गोंयकारांक लुटले लुटले रे लुटले गोंयकारांक लुटले लुटले रे लुटले गोंयकारांक लुटले. तुम्ही पळयला आसतले ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस हांवें सांगलां कायदो हाडटात तेन्ना कोणाक बऱ्या पासत हाडटात तेन्ना आमी आसात सपोर्ट करपाक. म्हूण हो कायदो हाडलो तो लोकांक फोंडां घालपाक आनी गोंयकारांक कसलो फायदो नासतलो. हांवें सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2 वाचले आनी कितले आहात म्हण फकत 2 वाचले. आणि 5 तारखेर ऑगस्टाचेर हिमाचल प्रदेशाचें जे जजमेंट आसा तोय वाचलो रेलेवंट पॅराग्राफ्स. आता सांगले ते प्रमाणे ओनर आसा तेन्ना ओनराक एक कन्सेंट ना जाल्यार तो कायदो कोलॅप्स जातलो. म्हणलें हांव भाटकार हांव मुगे बाट विकूं सोदतां तुजें गान घालूंक जायना सांगूं जाता म्हाका वीक म्हणून. तुजें जजमेंट म्हजेर वयर वचोंक जायना सांगपाक ना कलेक्टर ऑर्डर पास करतो तो विकूंक पडटलो सो कांय ना. हेजेरूय कायदो पडलो. हांवें सजेशन केल्लें कितकोन तेंगे कन्सेंट घेवपाक आनी कन्सेंट घेवन सगळें लिगल जावपाचें. पूण कायदो हाडलो त्या प्रमाणे कोलॅप्स जातलो. पण आता हांव सांगता आमी कित्याक भूमिपुत्र ते कायदो हाडलो म्हणून सेकंड भूमिपुत्र तुमी एक्सप्लेन करतले कितले गोंयकारांक फायदो जातलो तेचोय. पयले हे कायद्यान एक प्रोविजन आसा. द ऑथोरायज्ड ऑफिसर शाल रिवोक द ऑर्डर पास्ड अंडर क्लॉज 1 and upon such revocation the land regularized or allotted if any shall stand reverted to the comunidad and the applicant shall be punishable with imprisonment for term of 2 years. आता म्हणले हे रिवोक करूं जाता if it is found that the applicant has obtained an order of regularization on the basis of a false declaration or document. At false declaration, false statement. आता दाखवता कोण applicant. Applicant means landless person, तुका घर ना तुका जमीन ना, who has constructed a dwelling house before the 28th day of February 2014 on a land belonging to the comunidad, without such land being lawfully granted to him as the provision of this code, and who has been a resident of Goa for a period not less than 15 years. Important, 15 years immediately preceding the said date, and includes his family members in case of his death, but does not include a person or his family member who owns a plot of land, house, flat or apartment or undivided share in ancestral property which on the date of making application has been separately allotted to him. म्हणले आता तुका आता जमीन आहा जाल्यार तू जाणा कितले लोक दुसरे गांवांसान दुसरे गांवांत येयले, एक गांवांसान दुसरे गांव आयले, घर बांदले, पूण ते अजून गोंडसाक घारा वयतात, तेंगे शेअर आहा, तेंगे रायट आसा. लार्ज नंबर आमगे गोंयकारांचे ओरिजिनल घर दुसरे गांवांत आसात. आनी
आनी खूंय आसा हे आमचे गोंयकार काबार जाले कित्याक दे वील नॉट बी एबल टू अप्लाय. आतां कोण उरलो 15 years कोण उरलो तो पोती घेवन येयलो तो पोटलो घेवन येयलो तो गोंयकार जालो तो ओनर जालो आनी आमगे गोंयकार मेलो. आनीक एक फर्दर आसा हिंगा फॅमिली मेंबर मीन्स एप्लिकंट स्पाउस सन अनमॅरीड डॉटर एंड इन्क्लूड्स ग्रँडसन विडोड डॉटर एंड विडोड ग्रँडडॉटर. इतले वायट केले. तुगे चल्याको आसा जाल्यार तुगे नात्याको आसा जाल्यार पासून जो बी तो गेलो. सो वॉट वील हॅपन आयज पासून मेळ्ळें जाल्यार तुका ते एप्लिकेशन करतले मागीर ऑथोरायज्ड ऑफिसर येतलो कॅन्सल करतलो आनी वयल्यान तो जेलीन बसतलो. सो दीस इज फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट आमी जाणात आमी दाखयला हो कायदो कोर्टान सस्टेन जाचना. कोर्टान पडलो जाल्यार लोकांचे कितें प्रॉब्लेम जातले तो आयज एप्लिकेशन दितले पयशे भरतले आशेन रावतले कितें आमचे जातले रेग्युलर जातले ते पेटिशन घातले कोमुनिदाद सगळे पेटिशन गावपाक रेडी आसात. तुमी वाचतात सेंटरान डेली पेपराचेर ते रावतले पेटिशन घातले आनी तुमगे बॉन्ड जायना जाल्यार तुमगे कंप्लीट जातले. पूण एक फावटी कॉस्ट जालो तेंको लिस्ट आसतले लिस्ट कोणान एप्लाय केला तुमी मानून घेतात आमी इलिगल म्हणून तुमी एप्लिकेशन करता रेग्युलरायझेशन करपाक आनी तुमगेले मागीर सगळे एक प्लॅटरान एक भशेन हे वयतले तुमचे. दीस इज नथींग बट अ टायम बॉम्ब. हे वयतले दे वील गो होम. सगळ्यांनी सांगला ते भशेन हो बीजेपी सरकाराचो एक डेस्परेट लास्ट मिनिट अटेम्प्ट वोट बँक पॉलिटिक्सा खातीर. तांकां खबर आहा की गोंयची जनता तांचेर कंप्लिटली तांचो वाज आयिल्लो आहा. लोकांक तांचो वीट आयला हे चोर म्हणून फामाद जाला आनी ताजे खातीर ते आतां एक डेस्परेट अटेम्प्ट करून आपली वोट बँक राखपाक सोदतात. आतां ही वोट बँक राखतना जें कितें ते करतात इज बॅड इन लॉ आनी गोंयचे जमनीची लूट मारपाक तांणी दार आज उगडे केल्ले. म्हळ्यार आज भायले येवन गोंयच्यो जमनी आडायतले गोंयकार रागार जावन तोय आडायतलो. सो गोंयांत प्लेन डेव्हलपमेंट म्हणटा तो केन्ना जावचो ना आनी गोंय जें कितें उरलां ते हे 2 वर्सांत काबार करून ते वचपाचें अशें हें लास्ट मिनीट हो तांचो सगळो षडयंत्र. म्हाका दिसना हो षडयंत्र कोर्टान उरतलो पूण कोर्टा परस चड इट हॅज टू बी टेकन टू द पिपल्स कोर्ट आनी हो आमी व्हरतलेच. म्हाका जाल्यार दिसता हे गांवकारी म्हणटा जो सिस्टम आहा गोंयकारांक गोंयकारपणाचें दर बी आहा जाल्यार ते गांवकारीन आहा. एक प्राचीन सिस्टम हो प्राचीन सिस्टम काबार करपाक आनी जमनी ज्यो गोंयकारांचो एकूच एसेट ते आमची लेगसी आमचे दायज हे काबार करपाक तांणी लूट मारपाक हो कायदो हाडिल्लो आहा. हो गोंयकारांक आनी गोंयकारपण विकपाचो कायदो हो लोकांच्या कोर्टान काबार जातलोच. कालदुसान सांगला ते भशेन ते कोर्टानूय ते सस्टेन जावचें ना आनी जे कोण अनसस्पेक्टींग मनीस आहा जांकां दिसता ज्यांच्या कानान हे घालूंक सोदतात आनी ज्यांची मतां घेवन आनी तांचे पयशे घेवन तांकां फटोवंक सोदतात त्या लोकांनी मात चतूर रावपाची गरज आहा. हे फुडें कांय वचपाचें ना. हे तांचे कडच्यान तांची मतांय घेतले आतां जिल्हा परिशद इलेक्शनाक तांचे पयशेय खातले आनी लास्टाक तांकां कॅट जातले जे हाजे पयलीं जाल्ले आहा. आमी हे गोंयकारां कडेन मागतात जे ते कसले गोंयकार खंयचे गोंयकार कोणूय जावं ते जे मतदार आहा तांणी चतूर रावपाची गरज आहा. हे तांच्या कानान घालपाचें एक लेजिस्लेशन हे कानान घालपाचें एक बील. हे बील दादागिरी करून आपली काँग्रेसींतल्यान फोडून हाडिल्ल्या लोकांचे फोर्साचेर जे लोक आज जिखूंक शकना ज्यांनी देवाक फटयला जे देवाक फटोवंक शकता ते लोकांक फटोवपाक टायम काडचे ना आनी ते लोकांक फटयतलेच. म्हणून त्या लोकांनी तांचेर एक तकलेन धरचें की हें जें बील हाडलां हें एक डेस्परेट गॅम्बीट कशेंच ते आनी खंयच ते उरनात. जमीन पांयापोंदची ना जाल्ली आहा म्हणून हें हाडिल्लें आहा फटोवपाक आनी ताजो आमी ओपोज सगळे राज्यार करतले पिपल्स कोर्ट एज वेल एज द लिगल कोर्ट. जैसे हम बोलना थे आज बिल हाडला ते भूमिपुत्रा 2 आनी भूमिपुत्रा 2 आमी बंद करपाक सगळ्या आमच्या ऑपोजिशन एमएलएन ट्राय केला
आनी कशें तुमी पास केलें तें जाणा आनी सगळें आमी उलयल्या आनी म्हणजे इन शॉर्ट म्हणपा आतां ओनर कोमदाद आनी हें बील हाडून कोमदादीचेर एक घाण दवरलो आहा तूं पास कोता कर कोना जाल्यार तुका माता आनी ही सगळी इलिगल आहा ती इस्लाम सारकी हांव लिगल करता हेच तेजी हे बिलाची मेन ते आहा ते हें हांव फकत तूं दिना जाल्यार पासून हांव पास करता आनी तेंगे लिगलायज करता सगळ्यो झोपड्यो बिगड्यो आहाय चल गुड नाईट या मरे आम्ही लोकांक सांगता इवन तांचे कानान जे घाला ते आम्ही घालतात की हे तांच्या कानानूच पडपाचें आहा आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका भूमिपुत्र आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका भूमिपुत्र आमकां नाका. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.